सौम्य मंदिर तुझे सोमचक बो सुंदर ते उगम शान समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूंच्या हसूच्याक सौम्य दळपारांच्या आत्मो मुसो वास बोवा शेता तुझ्या येण्याक राखता घरांत तुझ्या रावून दर्शन मागता मोगाक बोलालेता तुझे घरी जियेंक फावो कर सौम्या दर्शन लाभय धन्या. बाळो जिसू गर्गांचा निमिषाच्या बलिदान वटी दाताचे चिंता मनीस डायना आणि रोशन नावेन किरण पिंटो सिप्रियन लोबो आपल्या प्रत्येकाला बसत मागता क्रिशा मार्टिस आल्बर्ट डिसोच्या आत्म्या बसतो इफ्रोझिना आणि लिओ फर्नांडिसच्या आत्म्या बसत इफ्रोझिना अल्फोन्स डिसोच्या आत्म्या बसत सिसिलिया डिसोजा कुटुंबांतरलेल्या बसतो अँटनी डिकोना फ्रान्सिस सल्डानाच्या आत्म्या बसतो सुजाता डिकोना फ्रान्सिस सल्डानाच्या आत्म्या बसतो आयरीन सल्डाना आवेल नाझरेत ताच्या आत्म्या बसतो जेसिंता नाझरेत आणि कुटुंबांतरलेल्या बसतो आलिस क्रास्ता कुटुंबांतरलेल्या बसतो जॉन डायस आणि कुटुंब फ्लोरा काश्मीर डिसोजा हांच्या आत्म्या बसत सेलिन एडविन डिसोजा कुटुंबांतरलेल्या बसतो सेलिन एडविन डिसोजा मेरी फर्नांडीस हांच्या आत्म्या बसतो आयरीन फर्नांडीस आणि कुटुंब जेरोम लोबोच्या आत्म्या बसतो कॅल्विन लोबो थिओदोर कार्डिन हाच्या आत्म्या बसतो मैबल डिकोना सेलिन कार्डिन हाच्या आत्म्या बसत मेबल डिकोना आयरीन डिकोनाच्या आत्म्या बसत मेबल डिकोना सेवियर डिसोजा हाच्या आत्म्या बसत मेबल डिकोना आलिस डिसोजाच्या आत्म्या बसत मेबल डिकोना कुटुंबांतरलेल्या बसत हेलेन डिकोना कुटुंबांतरलेल्या बसतो हेलेन डिकोना डेनिस जुलियाना वेरा डिसोजा हांच्या आत्म्या बसत हेलेन डिकोना कार्मेन डिसोजाच्या आत्म्या बसतो जेम्स जॉर्ज आणि सिंथिया पिंटो अनिल डेनिस आणि आयरीन लोबोच्या आत्म्या बसत अनिता डिसोजा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावनार भयणीनो सर्गीचे राज येव म्हणून आमी आमच्या मागण्यांत मागता आणि सर्गीचे राज दयेचे कृपेचे आणि काकुळतेचे उदारपणाचे जावन आसा. असले राज ह्या संवसारांतच आमी अनुभव करचें जाल्यार कितलें बरें आसलें आणि प्रत्येक जावनाच्या वांचेलांत हेंच सर्गीचें राज आमकां जेजू हांगासर स्थापीत करूंक हर एकल्या कुलो दिता. ह्या राज्याचे भागीदार आमी जावच्याक उदारपण देवाचें आमच्या जिवितांत अनुभव करच्याक आणि तेंच उदारपण हेरांकी आमी वांटून दिवच्याक त्याच क्रिस्ताची कृपा आणि त्याचो आदार आमी मागया. हे विसाचें बलिदान भेटयत आसतना देवान आमचें तें कितलें उदारपण दाखयलां कितली काकुळट दाखयल्या तें उडास काडन ताका आमी अर्गां दिवया. तेंच उदारपण हेरांक आमी दाखोवच्याक ताची कृपा आमी मागया. आमच्या उतरांनी आनी करण्याने आमी केल्ल्या पातकांच्या बक्षांनी मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदार आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून सांगपाक मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातकां बक्षून आमकां सस्मच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर.
kulka Somyaka kulka Somyaka kulka प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझो मोग करतल्या दिसनातली वर्ती देणी तुवें तयार केल्या. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे बरी आमच्या आशेवरती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरवीं. तो खरो देव तुजे स्वय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सस्ताच्या सस्ता. Amen. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सरेस्पुराचे उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायलाच्या गवळ्या विरोध प्रवाद कर आनी तांकां सांग. सरेस्पूर देव अशें म्हणटा, आपणाकच पोसतात त्या इस्रायलाच्या गवळ्यांक सो काटा. गवळ्यांनी इंडांक पोसूंक जाय न्हय. तुमी दूद पियेतात, लोवांची वस्त्रां न्हेसतात, सरबेल्या बोकरांक मारतात, पूण इंडांक तुमी पोसिनात. अस्कत्यांक तुमी घट करूंक नात, पिडेस्तांक तुमी बरें करूंक नात. गायल्ल्यांचे गाय तुमी बांदूंक नात, वाट चुकलेल्यांक तुमी फाटीं हाडूंक नात. सांडलेल्यांक तुमी सोदूंक नात आनी घट आशिल्ल्यांक तुमी जबरदस्तेन चलयतात. कोणूच गवळी नातलो देखून म्हजे बकरे शिंपडले आनी रानवड मणजेच्या घासाक सांपडले. म्हजो इंड हरेक पर्वताचेर आनी हरेक दोंगराचेर भोवंक लागलो. म्हजो इंड अख्ख्या संवसारांत शिंपडलो. कोणूच तांची पर्वा करूंक ना, कोणूच तांकां सोदूंक वचूंक ना. देखून गवळ्यानो, सरेस्पुराचें उतर आयका. म्हज्या जिवाचो सापूत उलयता तो सरेस्पूर देव. म्हज्या इंडांक लुटलो आनी गवळीना जावन तो रानवट मणजाचो कान जावंक पावलो. देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या इंडांक पर्वा करूंक ना. बागार आपणाकच पोसलें आनी म्हज्या इंडांक पोसूंक ना. देखून गवळ्यानो, सरेस्पुराचें उतर आयका. सरेस्पूर देव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या गवळ्यांक विरोध आसा. हांव म्हज्या इंडांक तांच्या तांब्यांतलो घेतलो आनी म्हज्या इंडांक पोसूंक हांव तांकां दिवचो ना. हे परी गवळी आनीक आपणाकच पोसचे नात. म्हज्या बोकऱ्यांक हांव तांच्या तोंडांतलो सोडयतलो आनी ते तांचे कान जावचे नात. कित्याक सरेस्पूर देव अशें म्हणटा, हांवच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. सरेस्पूर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सरेस्पूर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सरेस्पूर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशां उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयरांतल्यान हांव चलतां तरी कसलेंच वायटाक हांव भिवचो ना. कित्याक तो म्हजें सवें आसा. ताचो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुची ताणें तयार केलां. तेलान म्हजें माथें तो मागताय. म्हजें कोप भरून ओमताता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सरेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. उद्गार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें करें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना परकिता तसलें.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पॉल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सुवासो सामातेबा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळेर जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गीचें राज्य अशें म्हणयत. एकलो धनी आपल्या दाका मळ्यांत दिसकुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हण फांत्यार उठोवन भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाका मळ्यांत तांकां कामाक धाडले. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत कामाक वचा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपरांच्या सोडून 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून ताणीं जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्या सुतनी आपल्या मक्कदमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाणें तोंड सुरू करून पयल्याक पर्यान दिवन वच. तवळ 5 वरार कामाक धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयलें कामाक धरल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण ताणें चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धनियाक पुरपुरोन ते म्हणाले, निमाणें कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वतान पडोवन दीसभर घडल्या, जाल्यारय आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. थवळ धनियान तांचे मदले एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपलोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाणें कामाक धरलेले की दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता. अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भवन आनी भेटीनो ही दाका मळ्यांतली ओपार आनी हांतल्या धन्याची ती नीत भोवशा बिझनेस संवसारांतल्या कोणीय स्विकार करूंक साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार 9 वरार आनी सांजेच्या 5 वरार आयिल्ल्या वावरड्यांक एकाच रितीन मजुरी दिवची जाल्यार ह्या धनयान फुडें ताचें काम वा ताचें बिझनेस मुखार उडयल्लें बरी ना. आमच्या ह्या काळार दादल्याक आनी स्त्रीक समासमतार सोपाक ना. कापये तोटांत सकाळीं तावन सांजे पर्यंत दादल्यान आनी स्त्रियेन काम केल्यारय सांज जाताना दादल्याक आनी स्त्रियेक एकाच असो पाग खंडीत मेळना. अशें म्हणटना सांजेर आयिल्ल्याकी आनी सकाळीं आयिल्ल्याकी एकाच रितीचो पाग दिवचो मजुरी दिवची म्हळ्यार खंडीत जावन धनयाक तें पुरो पडचें न्हय. आनी त्या देखून ही आर्थीक न्याय वा सामाजीक न्याय म्हूण कोणी घेवंक साध्य ना. पूण ह्या वावरा भायर वावराच्या न्याया भायर उदारपणाची नितीक वेंगूंक जेजू एक उलो दिता. कित्याक जेजू ह्या विशयांत असली एक वावराची नीत वा सामाजीक नीत उखल धरता म्हणून आमी समजूंक जाय. जेजूच्या काळार ल्हान ल्हान तोटांनी काम करचे मनीस आसले. तांचीच ती ल्हान ल्हान तोटां आसलीं. पूण रोमागरांची सूंक भरूंक जायनातल्या वेळार तांकां त्या तोटांतले भायर घालताले. जुदेवांच्या कानुना प्रमाणे जो कोण एका शेतांत घोळटा त्या शेतांत हांव ताका कोणीय भायर घालूंक नजो. पूण खंडीत जावन रोमागरांक जुदेवांचें कानून लागू जायना. देखून रोमागार तांकां तांचें सूख मेळ्ळ्यार मात्र ताणें त्या शेतांत काम करयेत.
ना जाल्यार ताका त्या शेतांत भायर घालून तें शेत तें आपणायतलें. आनी अशें जाल्ले वरवीं जायते जाणांक अशें घडिल्ले वरवीं जेजू हांगासर ह्या ओपारेंत उल्लेख करता. जायते जण सकाळी तावन सांजे पर्यंत कोण आपणाक काम दीत गी म्हणून राखून रावताले. खंयसर म्हणे म्हाका काम मेळत गी म्हणून राखून रावचे जायते जण आसले. आनी असल्यांक धनी सोदून वेता आनी धनयाक हे जायते जण मेळटात. सकाळी तावन सांजे पर्यंत गेल्यार जायते जण मेळटात. आनी सगळ्यांक तो कामाक आपोवन तांकां एकसल्याकाची मजूर दिवंक तो सांगता. ही ओपारी मुखांतर जेजू कितें सांगोंक आशेता गे म्हळ्यार हें सगळें जें कितें ओपारेंत सांगलां तें भोवशा आमच्या ह्या काळार खंडीत घडोवंक साध्य ना. पूण जेजू म्हणटा सर्गीचें राज म्हळ्यार अशें ह्या संवसारांत हांगासर दाखयल्ल्या त्या उदार निती बरी हांगासर कितें करूंक जावचें कश्ट तरी पूण सर्गीचें राज म्हळ्यार सर्गीच्या राजांत रुली संवसाराची रुली बरी न्हय. सर्गीच्या राजाची रुली दुसऱ्योच आसात. कोण अर्द्या पोटार वा अर्द्या न्हिदेंत कोण रोडोन न्हिदोंक येता ही लक्षणां सर्गीच्या राजांची न्हय. पगार सर्गीच्या राजाची लक्षणां आसात उदारपण, काकुळट आनी समासमपण. सर्गीची नीत ही आनी एकल्याक उदारपणान चलोवचें. पयले तर आमी मांड्या पर्यंत समासम रितीन ताका चलोवचें. आनी प्रत्येक जावन कोणीय तो वावरडी जावं ताका आनी ताच्या कुटुंबाक पोसोवंक जाता तितली मजुरी एका धनयान दिवंक जाय. हें जावन आसा उदारपण सर्गीचें आनी ही जावन आसा नीत सर्गीची. फाटल्या थोड्या 4-5 म्हयन्यांनी ह्या कोरोनाच्या वेळार जायत्या जाणांक असो एक संदर्भ मेळ्ळो की ही ओपार पाळूंक जायत्यांक एक अवकाश मेळ्ळो म्हण येता. जायते जाण भाड्याच्या घरांत आशिल्ल्यांक धनयांनी भाडें काणगेन आसतना तांचें उदारपण तांणी दाखयलें. जायत्यांनी भाड्याच्या कुडांनी रावल्ल्यांक भाडें अर्दें दिवंक तांकां सांगलें. जायते जण हेर राज्यांत हांगासर काम करनासले तांकां फाटीं वचोंक जायत्यांनी आदार दिला. तांकां वेची विलेवरी केल्ली आसा. आनी सबाराक सगळ्या म्हयन्याचो पाग दिवन वा खाणा वरवीं दिवन कामाच्यांक सांबाळिल्लें आसा. अशें म्हणटा आसतना एका रितीन जें कितें ओपरीत हांगासर सांगलां ती उदार नीत ती थोड्या मट्टाकपणी आयच्या काळार प्रस्तूत म्हूण दिसल्या आनी जायत्यांनी ती पाळोवंक प्रयत्न केला. आनी हें जावन आसा लक्षण सर्गीचें. जेजून जें कितें ओपरीत उल्लेख केला ती नीत उदारपणाची नीत आमच्या काळार प्रस्तूत आसा म्हणच्याक थोड्याच दिसा आदी आमी हें सगळें पळोवन जालां. पूण हें केदाळें करूंक जाता की भोवशा करूंक जायना. असल्या कठीण परिस्थितीच्या काळार मात्र आमी चड आनी चड उदार जावन आनीकल्यान अर्द्या पोटार न्हिदोंक वचना अशें सांबाळचें तें एक उदार मोन आमकां तसो सर्वेस्पर दिता. आनी खंडीत जावन आमी उदारपणान चल्ल्यान सर्गीची लक्षणां आमच्या मुखांतर ह्या संवसारांत दिसूंक लागतात. सर्गीचें राज आमचे मदें येवं हें आमी सदांच मागचें मागणें. तुजें राज येवं. आनी हें राज कसलें? हें राज जावन आसा काकुळटीचें. हें राज जावन आसा दयेचें. हें राज जावन आसा उदारपणाचें. जर बाप आमचें थंय उदारपणान चल्ला जाल्यार आमी त्याच उदारपण तेंच उदारपण आनीकलें तें दाखोवंक आमकां उलो आसा. आनी अशें आमच्या मुखांतर तें सर्गीचें राज ह्या संवसारांत येतलें म्हणून जेजू आमकां भरवसो दिता. तोच भरवसो आमी घट्ट धरया आनी आयच्या ह्या वांजेलांत मेळिल्लो संदेश आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक खंयसर आमकां वापरूंक जाता. खंयसर आमी ताच्या सर्गीचें राज हाडूंक जाता तशें करूंक ताचो आदार ताची कृपा आनी ताचो उजवाड आमी मागया. स्वीकार कर बापा वायंदकांचो आर्नायल्या स्वीकार कर बापा आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे. तांतूं तुजें आनी आमच्या मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगोवंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाजोवया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरामतां जिव्या बाबार्थां ताचें पुनर्जिवंतपण परगडतां. थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक आत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करतां. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी दुखा जय जय. सर्वेस्पराच्या नामी येता जय. उंसर्गी दुखा जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें गुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काच घेतली. तुका नव्यान दिन मासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खांच. नव्या आनी सासणी करारचें हें रगत पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गोट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उडोवन ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमचे गवळी बापा आनी सगळे या सुखे वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो परवस करून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माये सांगाती सांसुजे तिचो पती भगेवन दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सुमयांची केले मागण्यात आमी सांगाता म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज येवं.
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळण्यांतल्यान दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुबंदरा जेजू क्रिस्तची येणे परवाशा नात्रिंतल्याक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवाय आसूं. एकामेकां सुम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात आमी सगळीं सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. म्हज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येताय. तुकाच म्हाका दिवूं जिणी नंदन करताय. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण म्हाकाच तुका दिवूं तुजे दयेक जाता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण म्हाकाच तुका दिवूं तुजे दयेक जाता. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गांत ताची भागीदार आमी जावंक पावूं हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो.
परिमिता सोकरो दिनवासू या सोम्याक सर्वै खाळी वाकड गामिया ताका सांसाकाळी ताणे सर्गानी प्रीतुम रसली ताका जावं महिमा सदां काळी सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोकरो मोगाळ पुत्रा सोमे औक्वाल मरी आशीर्वाद दिवामका भगवान गुसाच्या कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी